पावस तेंकलो, जवळ पावलो, तरी म्हापशा कितल्याशाच वॉर्डांतली पावसा पयलींची कामां अजून जाग्यार पडिल्ली नात. उक्ती गटारां, सिवेजीची अर्दवट कामां आनी रस्त्यावयलीं फोंडकुलां तश्शीं आसात. पालिकेचे पावसा पयलींचे पावस तेंकलो तरी सुशेगाद चल्ला म्हणून नगरसेवक आनी म्हापशेकार बोवाळ मारतात. पालिकेक पयलींच कामगार उणे आसात आनी ते खंय पावसाची कामां सोडून बाकीच्या खात्यांक हातभार लायतात. प्रुडंटाच्या मॉन्सून ट्रॅक माळेंत म्हापशेचेर खासा रिपोर्ट. म्हापशा शारात भितर सरतनाच सगळे कितें तें कळपाक पुरो. पळयात म्हापशेची उगडी गटारां, सिवेजीची अर्दकुटी कामां, रस्त्या कुशीकची फोंडकुलां, फोंडकुल्यांतल्यान रस्ते. पावस तेंकलो तरी म्हापशाचें हेच चित्र. पावसा पयलींची सगळी चडशीं कामां जाल्यात म्हूण पालिकेच दावो. मात कांय वार्डांनी पावसा पयलींची कामां अजून तडीक लागिल्ली दिसना. हो म्हापशेचो खोर्लेचो वाठार. पळयात सिवेजीची कामां अजून चल्ल्यात, नाल्याचें बांदकामूय चल्लां, गटारां साफ केल्लीं नात. पावसा पयलींचें काम पावस तेंकलो तरी सुसेगाद चल्लां म्हूण थळावे उलयतात. 3 म्हयन्याक इतके लोकांचे हाल जाले हांगासर. एक गाडी वयताली, एक गाडी येताली, पुलीस रावताले, एक गाडी सोडटाले, हे 2-3 म्हयन्यांक सारकी लोकांची हालत केली. मग आता हे पावस पडत जाल्यार सारके कांयच करूंक मेळना. तेंच्यांनी आतां व्हाळ बांदला तो इनकम्प्लीट आहा, सगळे सरी आहा थंय. पावसान सगळे उदीक वयर येता मागीर असले सगळे हांगा उदीक जिरवण जाता भितर. खोर्ली वाठारात 2 शाळा, 2 हायर सेकंडरी आनी 2 कॉलेजी. शाळेच्या पयल्या दिसा भुरग्यांनी हे सगळे भोगून स्कुलांनी वचपाचे. 4,000 स्टुडंट सगळे 5th कॉलेज, हायर सेकंडरी आनी ते रोड दोनूय ब्लॉक पळय थंय रोड सारको ना. हो आमचो घाटी रोड सारको ना, तेन्ना ते ट्राफीक कंट्रोल जावपाक व्हेरी पॉसिबल ना. नगरसेवक सांगतात कामां पावसा पयलीं खंय जाग्यार पडटली, पूण नेमकी केन्ना हो प्रस्न. अंदू पावस उसरा पावता म्हूण म्हापशेकारांचो वेळ तातले तातून बरो म्हणपाचो. न्हू पावस पडल्यार ऑलमोस्ट ह्या रोडाचे सगळे जाले. फक्त खोर्लीम राष्ट्रीय देवळा कडेन आज सकाळी फोडल्या आनी एक पुलीस स्टेशन आनी हेज्या मदीं एक मॅन्युअल घालपाचो उरला तेंचो. हांवें आत्ताच तेंच्या कडेन इन्क्वायरी केल्ली, पण आज सांजे भितर ते कंप्लीट करतले. पालिकेन आदीच कमी कामगार आनी आसा तांकां कामां वांटून घालपाक पालिकेक सारकें जमना. विरोधी नगरसेवक बोवाळ मारतात. म्हज्या वार्डान काम चालू आसा, म्हटल्यार जाय तशी म्हाका हें मेळना, सपोर्ट मेळोंक ना. म्हणजे स्टाफ, डेली वेज एज वेल एज परमनंट लेबर हे आमकां 400 सुमार आमचे कडेन आंकडे आसात. तितून खंय तरी मिसमॅनेजमेंट जाता हें आतां कळून चुकता. एके वटेन पावसा पयलींची कामां जाग्यार घालपाकूय पालिकेन कामगार सारके ना, जाल्यार दुसरे वटेन जे आसात ते खंय बाकीच्या खात्यांक आदार करतात. कांय जाण खंय सुटयेर आसात. पळयात नगराध्यक्ष कितें उलयता ते. आमचे स्टाफ सगळी आसा, पूण थोडी स्टाफ्स आसा ती 15 दिसां लिवीर गेल्ली आसात. तांचे वर्साचे लीव आसा ते घेवन चडशे स्टाफ लिवीर गेला. पूण आमकां ते कमी अशें दिसना. काम डिसिल्टंगाचे म्हणजे मेन आसा तेका लागून तेतून गेल्या आनी थोडी आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामगार मागल्या की झाडां कापपाचें काम आसता तेकाय आमकां हेल्प जाय म्हणून तांकां मागल्या. त्या शिवाय आमी लायट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय थोडी दिल्ली आसा, फायर ब्रिगेडाकूय दिल्ली आसा. अशें आमचे आशिल्ले थोडी आनी कलेक्टर ऑफिसांनी थोडी कामांक गेल्ली आसा. म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस भायर गेला. उपमुख्यमंत्री आनी नगर विकास मंत्री फ्रांसीसाच्या मतदारसंघात ही परिस्थिती जाल्यार गोंयच्या बाकीच्या पालिकांनी कितें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. सगळ्या शाळा आनी कॉलेजांनी रॅगिंगाचेर बंदी घालची म्हणून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलां. हाचेर आपूण सगळ्या शाळा आनी कॉलेजींचें निरीक्षण करतलो म्हणून पार्सेकारान मिडियाक सांगलें. मुख्यमंत्री पार्सेकारान BSc B.Ed कोर्साची नवी संकल्पना चालीक लायल्या. गणपत पार्सेकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन शिक्षक जावंक इत्सूक आशिल्ल्यान 4 वर्सांचो BSc B.Ed कोर्स दितले. सगळ्या शाळा आनी कॉलेजींनी रॅगिंग बंदीचें पालन जावंक जाय म्हूण पार्सेकारान स्पश्ट केलां. Of course, these are laid down. These are already laid down. Laid down is different and implementation is different. Yeah. And the committees की करता पडता. So त्याच्या as far as my knowledge goes, I believe those committees are already existing. Every institution needs to do those in line with these in line with these guidelines. They must have done. I will find it out otherwise. If they have not done, it would be seen that they would be formulated. शिक्षक म्हूण करियर करूंक सोदतल्यांक गणपत पार्सेकार कॉलेज 4 वर्सांचो BS
CBEd कोर्स दितली. Here is a new course, innovative course, for which students will opt by choice. साधारणपणे ग्रॅज्युएशन जातकीर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन जातकीर नोकरी मेळपाचें साधन म्हणून जे BEd 1 वर्साचें केलें वता तशें न्हय, तर आफ्टर ट्वेल्थ सायन्स जेका खरें शिक्षक म्हणून करियर करपाचो आसा ताणें ह्या अभ्यासक्रमाक ॲडमिशन घेवप. ज्या 4 वर्सांच्या अभ्यासक्रमांत तो BSc BEd जाता. ह्या 4 वर्सांच्या काळात BSc BEd ही इंटग्रेटेड डिग्री मेळटा 4थ्या वर्साच्या अखेरीक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. मयेची ग्रामसभा आयतारा आपयली मात जालीच ना. सत्तेच्या नेटार आपल्याक मयेच्या ग्रामसभेक येवंक दिले ना म्हणून काशीनाथ शेट्टीन आरोप केला. पंचायतींतलो भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडत म्हणून खंय ताचेर राजकीय दबाव हाडलो. काशीनाथाचेर कोर्टाचें वॉरंट आसा. वॉरंट 9 तारखेचें, मात ताका भितर उडोवपाक आयताराच पंचायतींत पुलीस पावले. काशीनाथ आयलोच ना. ग्रामसभा आपूण फुडें धुकलिल्ल्यान लोक बेजारले. आयज आमचे 101 ग्रामसभा सदस्य हांगासर उपस्थित आसले. त्यांचो बहुमूल्य वेळ व्हिडिओन वाया घालिल्लो आसा. आमकां खरेंच वायट दिसता. सत्तेचो कसो उपयोग करचो तो ह्या भाजप सरकाराच्या हितून सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. एका आमच्या मेंबराक ग्रामसभेक येत जाल्यार अरेस्ट करपाचें सुद्दां तेंच्यांनी कट कारस्थान केल्लें. आणि हे ग्रामसभेन हा भ्रष्टाचार जो तेंच्यांनी केल्लो तेजे विरुद्ध आवाज उठयतलो. हे सगळें उक्ताडार येतलें. ह्या खातीर तेंच्यांनी सत्तेचो गैरवापर करून आज म्हाका ह्या ग्रामसभेन येवपाक बंदी हाडलेली आसा. इतलेंच. फुडली ही आयची तहकूब केलेली ग्रामसभा जी आसा ते फुडें जातले. ते ग्रामसभे ह्या चोरांक कशे उक्ते करता ते सगळ्या जनतेन गोंयच्या जनतेन पळोवचें. इतले मजगतीं व्हडल्या गोंयच्या ग्रामसभेन थंय 4G टॉवर घालता म्हूण विशय आयलो. लोकांक टॉवर नाका जाल्यार पंचायत लोकां बरोबर रावतली म्हूण सरपंचान सांगलां. And we are just waiting for the answer, but Sarpanch is saying that he is with us. But he is asking the government also should be with us. One tower approved केला pollution control board. We have given consent after whatever reports that we didn't know. Pollution control board is the authority to issue NOC, and we are only revenue collection. In meantime, villagers had complained regarding the same, and BDO has issued a stop work for erection of the said tower. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख आनी उदय परब. घेवया एक विराम.